व्यंकटेश नाईक दादा म्हणतात ते जिंकलेल्या तीन फावटी पण कावन्सिलर असले तर कॉंग्रॅच्युलेशन तुमकां पयलीं फावटी इंडिपेंडंट रावन तुम्ही जिंकल्या पयले रिएक्शन तुमचें पयलीं रिएक्शन म्हणजे कितें आसा जें म्हाजें काम केल्लें हांवें सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटाचेर आनी आतां हांवें सुरू केल्लें ई वेस्टाचेर आनीक प्रत्येक गजालीक म्हणजे हांव लोकांचे हाकेक हांव धांवन वयतां आनी त्या खातीर म्हाजे मतदार जे आसा वॉर्ड नंबर 4 किंवा लास्ट टायम वॉर्ड नंबर 5 म्हाका आख्खे फोंडेकार जे आसा पळय न्ही म्हाज्या कामा वयल्यान म्हाका मतदान करता म्हणून ही जी विक्ट्री आसा ही आमचे सगळे मतदार आनी म्हाजे सपोर्टर जे आसा तेंची कारण तांकां आनी म्हाजे कडल्यान बरें काम करून घेवपा जाय आनी हांवें एक मुद्दो दवरलो म्हणटा हांव हो 4 नंबर वॉर्ड हो आदर्श वॉर्ड करतलो म्हणून ह्या आदर्श वॉर्ड करपा खातीर म्हाका लोकांनी म्हाज्या वोटरांनी जें मतदान केलां तें हांव तांकां सार्थ करून दाखयतलो. ओके आतापर्यंत रिजल्ट येयला तितून 4 बीजेपीचे येयले एक तुम्ही इंडिपेंडंट येयले आनी प्लस बीजेपीचे 2 अनअपोज येयले तर धरलेले 6 जाले एक जाय तांकां पॅनल फॉर्म करपा खातीर तुमचो रोल कितें आसतलो ह्या फुडले तर मागीर टायमार आमी ठरयतले कशें कितें आहा तें म्हाजे कार्यकर्ते आहा हांव एकटो डिसिशन घेवपाक शकना आनी तें कितें डिसिजन जर जातलें जर बरो चेअरपर्सन जाता लोकांक टायम दिवपी जाल्यार डिसिजन सपोर्ट करपा जाय कित्याक एक वर्स जो चेअरपर्सन बसला तेणें कांयच काम करूना उलट जे पयशे डेव्हलपमेंटा म्हणपाचे ते नाका ते म्हणले तसलें हांगसर कोता येना प्लस म्युन्सिपालिटीन येवप ना चेअरपर्सन बसला म्हणजे रितेश नायक अरे म्हणजे म्युन्सिपालिटीन येवप ना टायमार लोकांक आपोवप आनी थंय टायमपास करप हें आमी चलना कारण आमी लोकांक सदैव मेळत आसता त्या खातीर जो पळय बरो कोण चेअरपर्सन जातलो आसतलो रितेश सोडून तेजे तुम्ही परफॉर्मन्स पळयला रितेश सोडून आनी कोण बरो मेळटालो तुमी ताका सपोर्ट करपाक रेडी ते तेंचे न्ही डिसिजन कोणा बसतले ते दुसरो कोणी मेळत जाल्यार तुमी आमी इंडिपेंडंट रावतले कोणा सपोर्ट करचे न्ही तांकां ते मागीर डिसायड करतले जेन्ना 20 तारखेर जेन्ना येतले चेअरपर्सनाचे त्या टायमार डिसायड करतले 3 पॅनलां आसलीं एक्टीव ह्या इलेक्शनाक पण तुमी इंडिपेंडंट रावपाचो निर्णय कित्याक घेतलो इंडिपेंडंट म्हणजे कितें आसा म्हाजे कडेन मतदार आसा म्हाजे न्ही म्हाजे कडेन मतदाराच्या विश्वासाचेर हांव रावला इंडिपेंडंट. ओके थँक्यू तसले व्यंकटेश नाईक दादा म्हणून तिसरे चौथे फावटी निवडून येयल्या